म्हागेलें स्क्रीन दिसता आसता मा तेजी आणि भगवत पुराणा कोंकणी टिमाचे हेड हिज ग्रेस मुरलीधरचंद्र प्रभुकची आणि सखी चरण माताजी दोग जाणांक प्रणाम्स करता आणि मागील गुरु महाराजाक बरे दंडवत प्रणाम करून आयचे सेशन स्टार्ट करता. आजी द डिवोटीज हू बिकेम डिमन्स ते सेक्शन घेता असं. सो आता तुम्ही पहिली वेडनेसडे सेशनान तू ऐकलंच की कशी ते अनटाइमली युनियन जाता कश्यपालें आणि कश्यप मुनिलें आणि दितीलें निमित्त एक कशी एक अनवॉन्टेड म्हळ्यार एक डिमॉनिक नेचराचे चेडूं जाता ती आणि त्या टायमार कसं जाता फुल्ल ती अदितीक कळता अशी डिमॉनिक चिल्ड्रन येता ती आणि तांणी हांकां पुरा उपद दिवचे पुरो जणांक ऋषी मुनीक जावं अथवा देवता असो पुरा जणांक एक उपद दिवचेस म्हूण ती ते प्रेग्नेन्सी 100 years दवरले निमित्त कसं जाता पुरा कडेन अंधकार जाता तेदना देवता पुरा वचून ब्रह्माले निंबयता ते देवा तू आमकां सृष्टी केलेलें म्हळ्यार सेकंड क्रिएटर न्हय ब्रह्मा तेगेले सांगता ती कसं जाता म्हूण सांग आमकां म्हणून तेदना ब्रह्म हे कहाणी सांगता लॉंग एगो कसं जालें म्हूण सांगल्यार 4 sages म्हळ्यार तांणी फर्स्ट बॉर्न ऑफ ब्रह्मा कळ्ळें ह्यांनी सनक सनातन सनंदन आणि सनत कुमार तांणी अशी गुंता गुंता पुरा तांणी म्हळ्यार बरी ज्ञानी न्हय तांणी मेटेरियल क्रिएशन पुरा गुण आसता ती आतां तांकां स्पिरिच्युअल वैकुंठ पळोवचें वता ती तेन्ना वैकुंठांत कसं म्हूण सांगल्यार नारायण लबोड अमित विष्णू लबोड थंय फुल्ल एक नंबरे ब्युटिफूल प्लेस कय कने डिझायर ट्रीज म्हळ्यार तुमकां जाय जातील मेळटा थंय खंयचेय ट्रीज तुकून खंयचे जायला फ्रूट येत खंय आणि कसं सीजन म्हूण ना खंय खंयचे तुमकां मन आयले फ्रुट्स फ्लावर मेळत खंय आणि मेळटा आणि गोल्डन येलो प्लेनारी पूरा हू रिसेंबल द लॉर्ड 400 मारी ತಂಗಿಲ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅವತ್ತು घुमताती त्यांनी वरे त्या कॉन्सर्ट्स वरे लक्ष्मी देवी तसं छंद असतात के जाल्यार त्यांनी कसं नाही देवाक एक प्लीज करचे तांगेल मेन आणि देवाक ग्लोरिफाय करचे देवाले ध्यान करचे तेंचे तांगेल मेन थंय वर्क त्यांनी देवाक प्लीज करूक क्लीन अशी जागो वापस क्लीन करचे फागर क्लीन करचे वैकुंठात नेल क्लीन करचे तशी करता आशिल्ली आणि करता ती तेनीशी थंय आशिल्ले बर्ड्स लायक कुक्कूस क्रेन स्वॅन पुरा बरे चंद कोण सिंग करता त्या वरे ग्लोरिफाय करून देवाक तेदना एक दुंबी सान गोई म्हणू पद सांगू स्टार्ट केला हानी पुरा रब्बून ते हे कने ऐकता खंय ओके म्हळ्यार देवा प्रशंसा करता आसना दुंबी ताचे खातीर ते आनी बंद करून ते आयकतात म्हळ्यार एकले एकले एक तुमने तांगेले सपोर्ट थंय म्हळ्यार एनवी म्हूण ना एकले एकल्यांक सपोर्ट दिवन आनीक लायक चंद कोण सेवा करी तसल तांगेलें थंय तो एटमॉस्फियर तशींच आमी पळयता एक रोज तवो लोटस तवो कसन एक फ्रेग्रेन्स असता का ताल्ले ರೀತಿ तांणी ಲೆಕ್ಕತಿ ಹೋ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುಕ ತುಳಸಿ ಮಾಳ ಮರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಳೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ म्हणगेनू तांणी ते एन्जॉय करता ती दे आर नॉट jealous ऑफ हर तशी म्हण हांगा पळयता तशी आतां हे 4 कुमार आसा वैकुंठ वता ती तांणी आसतना भायर तुकून आरामसे स गेट पार जावन वता ती एक्चुअली पयर हांव एक लेक्चर आयकता आशिल्ली तो सिनियर प्रभू म्हणटा आशिल्लो एक्चुअली ऑल द 6 gates on वरे आनी द्वारपालक आशिल्ली ओके सो द्वारपालक आशिल्ली ती जाल्यार तांणी हांगा स्टॉप करनी आनी सीदा 7th गेटला आयली 7th गेटला कसं जाता हांगा जय विजया सती तांकां हांगा पळयल कुळ्ळे म्हळ्यार हांनी इवन द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ब्रह्मा आसल्यार वरे दे आर जस्ट लुक लायक 5 years old 5 years old तांणी पळोवचेक तशी तांकां एक नमुने एजिटेटेड जाता खंय तांणी हांगा पळोवन कोणाक 4 कुमार आसा पळोवन सो हांनी स्ट्रेट अवे सत्ता बागेल काडू वता हांनी ब्लॉक करता ती जय विजया तेदन हांकां 4 कुमार आसा खूब येवन तांणी म्हणटा ती कसन हे तुम्ही आमकां सस्पेक्ट करता ती कसन कशी ते पॉसिबल आस की हे वैकुंठांत कोणी एक एनिमी तशें करून पॉसिबल आस की तुम्ही रियली हांगा विष्णूले कने हे डिवोटीस वे अथवा इम्पोस्टर्स वे हे ड्युअलिटी तुमकां खंय तुकून आयला हे पुरो मेटेरियल वर्ल्डांत न्हय अशें तुमकां तितलें इंट्रस्ट आसल्यार ड्युअलिटी करचें कोणाक सोडका कोणा सोडून तशें पुरो तुमकां एक डिफरन्स करतात न्हय तशें जाल्यार तुमी सीदा मेटेरियल वर्ल्डाक वसा ती म्हण अशी शाप दितात तेदना इमिडिएटली हांकां जय विजय एक नमुने भंय करता अरे पनिश केली मू आमकां शाप दिली मू म्हणून तांणी
प्रे हांकां प्लीड करता ती आमी खंय गेले रे वरे तुमी शाप दिलेले करेक्ट आमी चूक केली हय जाल्यार आमी खंय गेले वरे आमकां देवाक विसरचे ना तसले एक पळोवन घेयात तुमी तशें म्हणून तांणी रिक्वेस्ट करता ती तेन्ना हांकां फोर कुमारस्वामी ಸ್ವಲ್ಪ रिपेंट करता ती अरे कसं न्ही तांकां आमी एक इतलें एक साल विशयाक आमी इतलें व्हडलें कोप करून तांगेले वेरी तांकां एक शाप दिलो म्हणून एक म्हूण बेजार जाता ना तेंच्या टायमार विष्णू लक्ष्मी देवी वाट येता थंय येवंक न्हू ताका कळटा सिच्युएशन कशें आसा म्हणून तेन्ना विष्णू आयले तेन्ना तागेले तें येल्लो क्लॉथ तागेले तें गळे आशिल्ले चंद फ्लावर कौस्तुभमणी श्रीवत्सा तें पुरो पळोवन आनी तेगेले तें पांयार आशिल्लें तुळशी हें तुळशीचें ताजें परमळ तांगे नांग वत तेन्ना तांकां एक नमुने स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन जाता हांकां फोर कुमार आसा भारी एक एक्स्टॅटीक फिलींग जाता देवाक पांया बोट्टा तुकून तोंडा पसून तांणी पळोवन पळोवन घुवन घुवन पळयता ती देवाक फर्स्ट टायम पळयता तांणी इतले पसून इम्पर्सनल ब्रह्मांडाक तांणी वर्शीप करता आशिल्ली म्हळ्यार कसं न्ही देवाक आकार ना तशें म्हूण तांणी लेखून आशिल्ली एक कोण म्हणटा ज्योतीक तांणी आलोचन करचें आशिल्लें आतां देवाक येद्रा पळोवन तांकां भारी खूश जाता जाल्यार देव म्हणटा म्हळ्यार आनी ಸ್ವಲ್ಪ लेखतात की आमी केलें चूक आसा न्हय म्हणून अशें लेखतना देव म्हणटा आमी अटेंडन्स म्हळ्यार जय विजयन तांणी तुमगेलें एगेन्स्ट एक ऑफेन्स कमीट केला मागेल डिसायर तसं म्हूण तांणी इग्नोर केलेलें आसा तुमी केलें पनिशमेंट हांव अप्रूव करता आनी कसं म्हणटा तुम्ही ऑलरेडी दिले नासता तांकां कने हें तांणी ऑफेंड केलेलें म्हाका चूक करा म्हाका म्हळ्यार तांगेले चूक केलेले तांणी केले चुकी हांव केलेले म्हण केची म्हळ्यार मास्टर न्हय प्लीज फॉरगिव मी म्हणटा देव देवाक कसले करता ते एक सेट एन एक्झाम्पल अशी पळय एक आयडियल मास्टर म्हळ्यार कशें आसता तो पळय रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तागेलें सर्वेंट्सान केलें चुकेक तो म्हणटा हांव केलेलें म्हणून तो सर्वेंट्स आसता डिसोन करना तांकां करेक्ट करूंक पळयता तशी देवान हें उत्तर आयकून थोर कुमार असं बिविल्डर्ड जाता ती तांणी म्हणटा ती देवा तूं पुरा ब्राह्मणाक सकड रेस्पेक्ट इतलो दिता कौसक आनी पुरा जाण इतलो रेस्पेक्ट दिता कळ्ळें म्हळ्यार यू आर सेटींग एन एक्झाम्पल आमी कशी एक ब्राह्मणाक एक रेस्पेक्ट दिवका तशी जनान कशी करता म्हणून तशी एक सेट एन एक्झाम्पल आतां पळय आमी तुगेले द्वारपालाक आमी पनीश केलेले आसा ताचे खातीर आमकां तूं कसली पनिशमेंट दिल्या रे आमी घेता ती तयार आसा ती म्हूण तशें सांगता ती तेन्ना लॉर्ड म्हणटा वो ब्राह्मणा तशी ना यू हॅव तुमी ऑलरेडी एक पनिशमेंट दिलेलो आसा जय विजयक न्हयशी त्या जय विजयक पनिशमेंट येवची आशिल्लें कल म्हळ्यार एक दीस लक्ष्मी देवी रात्रीक येता आसतना आनी ब्लॉक केला खंय वच्चे सोणीके तिका ती म्हळ्यार देव न्हिदला म्हणून सांगलें की लक्ष्मी देवीक भितर वच्चे सोणी तेन्ना लक्ष्मीन लेखला खंय कसं न्ही जावचें अशी म्हणून आतां पळया हांगा देव वरे हांगा जाल्यार ताका दिवटी सवयर भरती मोग आनी हांवें पुरा कसं न्ही कोडली खंयचेय विशय आसो ते देवाक इश्ट नाशी जावचें हे पुरा देव एक लीला करूंक क्रिएट करता कळ्ळें म्हळ्यार देवाक केलो पटी अशें दिसता की वीर आसा वरे ताका एक्सपिरियन्स करता म्हण दिसता कळ्ळें म्हळ्यार वैकुंठान पुरा जाण ताका ग्लोरिफाय करचे कोण फायट करता तागेले जाल्यार देव फायटिंग वतना वरे तागेले चॉयसीस आनी आसता पळया डिवोटीस तांकां पुरा पेटयता तांगेलो फायट करूंक ते एन्जॉय करूंक देव करता सो देव म्हणटा तुमी आतां ऑलरेडी जय विजयक पनीश केलेलें आसा तांणी डिमॉनीक जावन आसलेली बरें म्हाका ते कोप्पारी तांणी केन्ना आलोचन करता ती ताचे खातीर सो नो नीड टू वरी म्हळ्यार तांणी तशी देवाले आलोचनार आसता ती कोप्पार आसलेली बरें म्हूण अशें सांगता ती आतां एक पळय एक न्हू चेडूं मिस्चिवस अथवा नॉटी आसा म्हूण सोडटा ताका ना तशींची देवाक आमी पुरा चेडूं देवान आमी डिवोटी जावन आमी खंय मिस्टेक केले रे बरें तो आमकां तें हें करून तो आमकां परिहार करचेक तो ट्राय करता आनी तो आमकां सद्बुती दिवचेक ट्राय करता आनी चांग वाट दाखोवचेक ट्राय करता देव तें आमकां पळयता कडेन रे हें हांकां फोर कुमार आसा भारी खूश जाता मागीर तांणी देवाक भारती व्हडले श्लोकास पुरो आसा भारी प्रेज करून तांणी वतात कडेन कडेन जय विजय आतां हांगा दितील पोटा भितर आयली ती सो ते हें पुरा विशय ह्यो ब्रह्म पुरा देवत असं सांगता अशें अशें जाल्लेलें आसा आतां दिती ताजे खातीर दितील पोटान तूं जय विजय डिमन्स जावन आसा ती म्हण सो हांगा कळटा सो दे गो बॅक टू देयर लोका
आनी देवतास आतां पळया आतां 2 डिमन्स हिन कितलो काळ दवरून घेवचें जाता खंयचे इव्हेंच्युअली दितीन डेलिव्हर दिवपाची हय न्हू तिगेल डेलिव्हर जावपाची न्हू डेलिव्हर जातन खंय पळया एक कोणी पूण डिमॉनिक पीपल येत म्हूण सांगलें डिमॉनिक एक बाब येत म्हूण सांगलें री कसन एक डिस्ट्रक्शन जाता हांगा आमी प्रपंचांतू म्हूण पळया फुल्ल अर्थक्वेक खंय खंय पळयलें बर्निंग फायर खंय आनी ಹೊಡ ಟ್ರೀ ಪೂರ ಅಪ್ರೂಟ್ जावन पडतस की आणि पळया शी जाकल कुगतस की जाकलाची तुमका ऐकूचे कद आहे ना तितलं कुगता ताजी मध्य गट्टी कुगले कशे ऐकता आणि ते डॉंकी कुगता ताजी बार्किंग साऊंड कोण ऐकूचे जाता नैशी कौ असं इन्स्टेड ऑफ मिल्क ब्लड दितके म्हण असल पुरा सिच्युएशन जाता खंय पण एक डिमॉनिक पर्सन अर्थार येता असं म्हणून सांगलं मेटेरियल वर्ल्ड येता असं म्हणून सांगलं असल पुरा सिच्युएशन जाता आणि कडेरी कश्यप मुनी कसं नाव दितात तांकां हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू म्हणून ऍक्च्युअली हिरण्याक्ष सांतम्मा हिरण्यकशिपू होड आतां हिरण्याक्ष आसना केन्ना एक अण्णा प्लीज करता हिरण्यकशिपू म्हणून केन्नाची आणि तो बरे ब्रह्माक सकड कसं म्हणता हे करून तपस करून ऑलमोस्ट इमॉर्टॅलिटी ब्रह्मान खंय गेले रीती एक डायलॉग ब्रह्माक तांणी करचे हे पुराची कने दैत्यास तांणी ब्रह्माक निमगूच वय बेनेडिक्शन जाल्यार ब्रह्मन कसं म्हणजे हांव इमॉर्टल न्ही म्हाकाची मरण आस पूण ते एक ताण सांगचे आसता तेदन हांनी ते कसं की ट्विस्ट करून टर्न करून बरें ती फुडें निमगुचे तशें मरून नजे अशें मरून नजे म्हणून तांगेन मना कसं न्ही तांणी ऑलरेडी इमॉर्टल जाली ती म्हणून आत्वरे हो हिरण्याक्ष आसता नियरली इमॉर्टल तशें आसता आनी पॉवरफुल आसता आनी दोग जण चमकता ना पुरा अर्थ पुरा हालत काही तसल एक भयंकर आशिल्ली आनी दोग जण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू आणि एक अण्णाक एक प्लीज कोरका म्हणून न्हू तागेले ते क्लब बस म्हळ्यार गदा धोरून ऑल ओव्हर वर्ल्ड फायटिंग स्पिरिटर घुंवची काही हाणे खंय जाल्यार थंय कळवे आतां ब्रह्माल बेनिडिक्शन आयला तशी देमी गॉडाले वचून म्हळ्यार गॉड्स आसा म्हळ्यार देवताले वचून तांकां वचून फायट करूं गेल्यार थंय हेवनांतू पुरा धांवता ती कळ्ळें म्हळ्यार ह्यो नोटोरियस आसता हिरण्याक्ष कोण तागेले फायटिंग करता तो बर्ती आट्टा हासन हस्त काही हो मागेलो कोणी फायट करनाशी सोलवली ती म्हणून कडेरी थंय ओशन वतके ओशन गेले कसं जाता थंय पुरा अक्वाटीक आशिल्लो पुरा तो इतलो हागेल कुख्यात चडला म्हळ्यार ओशन आशिल्लो हांनी अक्वाटीक एनिमल्स पुरा तागेले तुकून धांवता ती हांगा थंय कडेरी थंय एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ आसता कडेरी हाका फायट करता कोणाले वट जाल्यार फायट करता तो कसं करता विभावरी म्हणून वरुणा देवाले प्लेसा वता थंय वचून वरुण देव म्हणटा ओ गॉड ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हाक गो तसं या देवता म्हणून दवका म्हणून कर म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ हिलाल धरचे म्हणटा पण आमी आमची गेले न्ही तशी ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड येवन मागेले फायट करी म्हणून जगळ सांगता तो तेदना वरुणाक भारी कोप येता हो जाग्यार भरती आरोग्यान चडला आतां तो सांगता कसं म्हणतो चीफ ऑफ दैत्य आस पळय हांव मंतार जाला म्हाका तितलं स्किल ना बॅटल करूंक तूं एक करी लॉर्ड विष्णू आसा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड तागेले वचून झगड करी तेन्ना तुका सॅटिस्फाय जाता तशींची बॅटल फिल्डान तूं मोन पड मागीर म्हण अशें सांगता जाल्यार हांव आसता कोण हिरण्याक्ष तो केअर करना हो कोण विष्णू आसता न्हू ताका धरतात म्हणजे न्हू थंय तुकून वता सीदा विष्णू खंयच म्हण सोदितना ताका सेज नारद मुनी मेळटा नारद मुनीले निमगिता खंय आस विष्णू म्हणून तेन्ना नारद मुनी म्हणटा आतां गर्भोदक वचनाच तूं वच थंय थंय तुका विष्णू मेळटा म्हणून ह्या पुरा पळय देवाल एक लील कशी एक कशी कनेक्शन तो कडेन म्हणून तागेले गद दोन सीदा ते गर्भोदक वचनाले वता थंय गर्भोदक वचनाले आमगेले वराह देव चंद ब्युटिफूल नॉर्मली तुमी पळयले री वराह म्हळ्यार कसं ते बोर एक चंद एनिमल म्हूण न्ही जाल्यार देव इतलो चंद तशी म्हळ्यार कसं शायनिंग आशिल्लें खंय देवालें देव तागेले टस्का वयरी अर्थक ती मुळगून आशिल्ली न्हू ती खगूर वयर करून अर्थ आसता यो थंय वता वचून कसं म्हणतो वपास अशींच कणी पण किडाय करचे किडाय सुचे म्हणटा पळय म्हळ्यार ताका एक फायटींग करता पुरो जन वटो तशी तो म्हणटा ओ एम्फिबियस बीस्ट तूं बेस्ट ऑफ डेमी गॉड्स जावका म्हणू तो डेमी गॉड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जावका म्हणू बेस्ट ऑफ डेमी गॉड्स
म्हण तू कसं नाही बोर आकार रस मू हे पळय अर्थ तू आता व्हरतास पळय त्या पूर आमकां आमिले कने अर्ली आशिल्लें आमकां ते अर्थ आशिल्ले तू खंय व्हरता तिका हांव तुका व्हरून सोडा तिका तशें म्हणगे न्हू फायटींग येता तो कम फायट विथ मी हांव तुका किल करता ताजे मागीर स्मॅश करता ताजे मागीर तुका नमगून आशिल्लें देवता पुरा खंय वता ती तांणी पुरा एक रूट ना दिले रूख पडता पळय तशी पडता ती इवन सेजस ऋषीस पुरा जण पडता ती तशी म्हणून तो ಸ್ವಲ್ಪ ಲಲ್ಕಾರ್ನಿಕ म्हणता पळय तशें करता देवाक देव तेन्ना भूमी ताई भित्त ಸ್ವಲ್ಪ देव हगूर तिका मोगारी वयर कोणानो ते उदकार दवरना तिका एक फ्लोट करूक एक तिका कॅपॅसिटी दिता सो देवाक मरे पळय आमी हांगा पळयत देवाक देवाक तुमी होगली या तेगली या कसं ना जाल्यार केलो पटी देवाक कशें दिसता आमी होगलेर वयता कुशीची तेगली लरी आमकां वायट विना देवाक काय कसं वायट ना जाल्यार बरें देवाक फीलिंग आस म्हणटा ती आत्तां देव अशी तो एक नमुने देवाक उणी कोण उलयत न्हय तेन्ना देव चंद कोन हाका भुमी ताईक दवरता आमिले हिका भुमीक दवरता उदकारी मागीर सांगता हा हा आमी क्रिचर ऑफ जंगल हा हांव आतां सर्च करता आस कोणा हंट करचें तुगेले तसो डॉग हंट करया म्हूण हांव लेखता हा यो तूं बरें उल्लोच न्ही येवन म्हाका किल करी तेन्ना पळया कशी म्हणून न्हू तशी उरलो न्हू नो क्लॅप्स कोणी मारतल ना हांगा म्हण तशी देव बरें उलयता तशी तांगेले एक फियर्स बॅटल जाता खंय हिरण्याक्ष काय उणी ना तागेले फुल्ल हें कसं म्हणटा ती मिस्टीक पावर आसा हें ब्रदर्स जाले फुल्ल मिस्टीक पावर आनी स्काय तुकून ब्लड खंय पस खंय फात्तोर खंय आनी मावंटेन्सान तुकून खंय यार अस तशी अशी कणकण की तो देवाले पाडेसिता जाल्यार देव सुदर्शन चक्रारी पुरा हागेल मिस्टीक पावर पुरा नलिफाय करता तशी हांगेलें एक व्हडलें झगड जाता तेदना ब्रह्मदेव हगूर म्हणके देवा तूं तवार तुकून तागेले फायटींग करता आस जाल्यार ह्यो पळय ब्राह्मणाक आनी हांकां ना हांकां कने वुमेन लेडीजाक तांकां पुरो बरें उपाद दिता तो आनी आमकां देवता बरें सिक्कापट्टी उपाद दिला ताणें ब्रह्माक आनी करनात तांणी ब्रह्मा आनी शिवा सोडटा तेणी वरलेले पुरा जाण उपाद दिता ती तशी ब्रह्म वचून सांगता देवाले देवा ताका ओगी मान काडा आतां तेणी इवनिंग नायट आयल्यार पळय हें देवता आसा पुरो तांकां आनीक स्ट्रॉंग जाता ती नवें सो ताचे खातीर मान काडी म्हूण ब्रह्म वचून सांगता आनी पळय हें देवाक आसा नवें एक मिनिटांनी देवान मान काडयता कळ्ळें जाल्यार देव अशी कसले करता म्हूण सांगलें एक नमुने ताका फायटिंगाचे एक्सपिरियन्स येवका नवें तें प्लेजर येवका नवें फायटिंगाचें ताजे खातीर करता तेन्ना देव कसो करता गो तसो जस्ट एक हांगा कान्ना म्हूण एक स्लॅप मारता खंय तें मारलें मारलें हगूर मरे तें मारता खंय कळ्ळें तें मारलें मारलें तागेलें तोंडा तुकून फुल्ल ब्लड येता तागेलें हिरण्याक्षलें दोळे दोळ भायर येता तशें जावन मोरून पडता खंय तो पळय हांव पयर एक लेक्चर आयकता आशिल्ली एकलो आमी सिनियर डिवोटी सांगता आशिल्लो कांका नीचे बजाना म्हण एक उदक आसना उत्तर कांका नीचे बजाना तें हांगा देवा तुकून स्टार्ट जालें म्हण म्हळ्यार देव कसो नासलो आमकां कसले एक कसले आसल्यार हांगा कसले एक विशय असो ते देवाला तुकून येवका संगीत असो अथवा उत्तर असो कसले असो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड कांका नीचे बजाना हांगा तुकून स्टार्ट जाला म्हण तो तमाश करता आशिल्लो तशी म्हाका ती उडगस येयली तें सो तशी तो ह्या हिरण्याक्षाले अंत जाता हांगा आतां आमी हांगा पळोवं वराह एक्चुअली अवतार एक आदि वराह ಅಥವಾ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ हें आसना स्वयंभुव मनूले टायमारी ते ब्रह्माले नॉस्ट्रल तकून येता पळय ते देव आतां हें पळय हें रक्त वराह ಅಥವಾ नील वराह म्हणून हें ट्रान्सेंडेंटल रेड बोर हें कसं अपियर जाल्लें 6th मन्वंतरांतू कोणाक हिरण्याक्षाक मान कोडोक ओके आतां पळय आमी हांगा डिवोटीज हू बिकेम डिमन्स म्हूण सांगता आसत ताजे खातीर हांव हें पुरा डिमन्स जालें तांगेलें खंयचे खंयचे युगांत कसं न्ही एक 5-5 मिनीट 7-7 मिनीट अशें सांगून फिनीश करता आतां हिरण्याक्षालें अंत जाला आतां हिरण्य कशी तागेलो लढना हें तुमकां 7th कॅन्टोन दिता ओके हांव कसं करता व्हडलें लेक्चर दिता फिलॉसॉफी तागेलें हिरण्याक्षालें वायफाक तागेल्या अम्माक दितीक आनी थंय आशिल्लें रिलेटिव्स पुरुशनाक आशिल्लें मोरका नवें देह नश्वर बरें कने आत्म मात्र तशी म्हणून हें तागेलें हिरण्याक्ष तुमी एक नांव काडलें री तें उल्लच पडलेलें री हें पुरो देवान कसं की कोणकी प्रीच करता असं म्हणलें कथीत तेच्यान कोणू एक्चुअली असं नवें आनी दैत्य आसा राक्षस आसा आनी व्हेरी लर्नेड आसता ती तांणी लायफ तांकां नॉलेज आसता पुरो शिकून आसता ती जाल्यार कसं तांगेलें अभ्यासू तांणी करची पुरो नाखदातील काम म्हळ्यार
पुरा तांगेल नॉलेज पुरा बॅड वर्क तांणी यूज करता ती कळ्ळें. सो तशी ह्या मनांत कसो लेखता तो फॉलो करता इतलो पुरो तो लेक्चर दिवन तो मन लेखता ह्या विष्णून मान काडला मागेले ब्रदराक ताका मान काडका हाऊ टू किल विष्णू आनी ताजे खातीर हांव इमॉर्टल जावका ताजे खातीर तो भरती ऑस्टेरिटी करचे खातीर पेनन्स करचे खातीर ब्रह्माक वलसूचे खातीर हाक वता खने तपस करूं वता. तो तपस करूं वतना कसो जाता तागेल बायल कयादू ती प्रेग्नेंट आसता तेन्ना हे आनी देवता आसा न्हय इंद्रा चंद्रा वरुण तांणी पुरो लिखता ती अब्बा आनी ह्यो फस्ट हिरण्यकशिपू इतलो जोर आनी तागेल पूत कितलो जोर जाता पा आमकां कसो न्ही कळरी जीवन ना दिसता म्हणून तिका मान काडया म्हणून न्हू तिका खोर येता ती तेदना थंय हांगा येता ती खंय हिरण्यकशिपूल्या अरमनेक तेदना थंय ह्यो येता आमी नारद मुनी येवन म्हणून सांगता पळय तिगेल पडटा येवचे प्रल्हाद म्हणून तो भारी छान ग्रेट डिवोट जाता लॉर्ड विष्णूले व्हडलो भक्त आसता. सो तिगेल विशय सोडा तुमी तिका कने करनाका ती म्हणटा ती तांणी कडेरी सॅटिस्फाय जावन वापस वता ती कडेरी नारद मुनी कयादूक आपोवन व्हरता तागेले आश्रम आपोवन व्हरून ते फुल्ल डिवायन इन्स्ट्रक्शन पुरा टीच करता. ते पडटा आशिल्ले चरड पुरा आयकत न्हय पडटा आशिल्ले पुरा चरड आयकून पडटा म्हणून भायर येतना तो व्हडलो डिवोटी विष्णूले आनी ताका इमिडिएटली कळटा गोल ऑफ लायफ कसो न्ही कृष्णाक विष्णूक प्रेस करचे तांगेले डिवोशन करचे तांगेले हे कने सेव करचे तेंची एक मनशाल धर्म म्हणून तशी लेखता देव. आतां हिरण्यकशिपू थंय हाका गेल्लो हे कयादू नासता तिगेले प्रेग्नन्सी बामणान येवचे पासून दवरून घेवका म्हणून तें डिलिव्हरी मागीर जाता ताणें हिरण्यकशिपू गेल्लो वापस आयलो मागीर हिरण्यकशिपू थंय कसो जाता तो हें करता न्हय ऑस्टेरिटी करता ब्रह्मान प्रत्यक्ष जावपाची जाता केलोपटी कसो जाता म्हळ्यार तांकां इश्ट आसना जाल्यार रीच पळया ते हिरण्यकशिपू माते तुकून पुरा उज्ज पुरा वता खंय म्हळ्यार सगळे प्रपंचांत एक म्हणे भरती टेंपरेचर तस सकट जावन तागेले तपस राबोवचे खातीर देवाक सकट येवकची पडटा कळ्ळें तशें जाता. तशी तो देव तेन्ना प्रत्यक्ष जाता ह्यो ब्रह्म तेन्ना ह्यो वापस इमॉर्टलिटी निमगूच तांणी एस युजुअल ब्रह्मान म्हणचे म्हाका दिवंक जायना म्हणून तेन्ना ह्यो भरती पुरा ट्विस्टेड निमगीता भायर न्हय भितर न्हय वयर न्हय सकल न्हय हगलू अल्ला रात्री अल्ला आनी अस्त्र न्हय शस्त्र न्हय अशी पुरा कणकणकी सांगून तशी हांव मोरका म्हणून तता आसता म्हणटा देव आनी पळय हे दैत्य असं न्हय हे पुरा ऑस्टेरिटी कोर न्हू कसकी निमगूच बदलाक एक तांकां इमॉर्टल जाय म्हण सांगले री तांणी एक निमगू वेत न्हय म्हाका गोलोक वृंदावना की वैकुंठ पेटय देवा म्हूण सांगलें ते कितली इजी तांकां मरचेक साध्य ना पळय की न्ही थंय मरण म्हणून ना तें सोडटा तांणी तें सोडून तांकां हांगा मटेरियल वर्ल्डान तूं आसता हांगा इमॉर्टल जावन आसका म्हूण तांणी लेखता ती. आतां हिरण्यकशिपू कसो जाला ब्रह्माले हें मेळ्ळा ताका वर तो लेखला तो इमॉर्टल जाला म्हण घेवन ताजे मागीर पुरा युनिवर्स वचून पुरा कडेन झगड करू सुरू करता आनी पुरा स्टील करचे पुरा आपणेले म्हणून पुरा आपणेन कंट्रोल करता म्हण घेवन अशी हांव पयलीं एक लेक्चराक आयकल्ली ताणें गार्डन चमकता आसतना ताणें एक सुर्याक पळयलें री म्हळ्यार भरती हीट आसता ಸ್ವಲ್ಪ थंड जावका म्हण सुर्याक पळयलें सूर्य तागेले तेजस उण करता आशिल्लें आनी चमकता आसतना ಸ್ವಲ್ಪ पावस येयलें जायत आशिल्लें म्हळ्यार इंद्र थोडेची फुल्ला म्हण की पावस म्हणटा पळय तशी पुरो करता आशिल्ली तशी देवता आसाक पुरा जाणां इतलें कंट्रोल करून दवरलें खंय ताणें हाणें हिरण्यकशिपून तितूल एक भयंकर आनी पुरा जाणां हिरण्यकशिपय नमः विष्णू कोणी हें करूना प्रे करूना तसल तागेलें एक स्ट्रिक्ट कंडिशन आशिल्लें धाडलें री तागेलो पूत प्रल्हाद महाराज बोंद जातना हरी हरी म्हूण सांगून विष्णू महाभक्त ताका कसो करता तो षंड आनी यमर्का म्हणून शुक्राचार्याले चिरडुवाल आश्रम पेटयता ताका टीच करूंक म्हळ्यार दैत्याल बुद्धी टीच करी म्हणून थंय गेल्यार कसं न्ही प्रयोजन ना तो कांय तांणी पुरो अनसक्सेसफूल जातात कळ्ळें म्हळ्यार हागेली डिवोशन इतलें स्ट्रॉंग आसा कोणी प्रल्हाद महाराजाले तशी हाका हिरण्यकशिपू लेखता हे चरडाक मान काडचें आसा म्हणून तागेले सोल्जर्स जाले पुरा सांगता मान काडका हेका म्हणून कसं ताका आनू दाव न्हू इतलें सान चरडा 5 वर्सां चरडाक एक कसं एक उपद दिता म्हळ्यार डेडली स्नेकाचे पिट्टा घालचे खंय आनी वयर तुकून हाजे गुड्डे तुकून उडोवचे आनी ते एक त्रिशूल आनी सकट अशें खोंबोच खंय ताजी मान काडका म्हण न्हू आनी
एलिफंट्स कोण ट्रॅम्पल करचे कसं खेलेरीची देवाले केदान एक डिवोटी देवाले एक प्रोटेक्शन असता कोणाक मारू दत्वे आता हंग बरेला आपळे केदान देवान मारका कोणाक म्हणलेक लागी त्यान कोणी ताक सेव करू जायना केदान देवान लेकला हक्क सेव करका हांवें म्हणतात ना कोणी मारू जायना राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के नवे तशी आता हे पुरदाल मागीर वापास गुरुकुला पेटत ताका शंड मारकले पळया ताका समसिके या म्हणून थंय पेटत थंय गेल्यार तो कसं करता तागेल फ्रेंड्साल पुरा जणाक ಒಟ್ಟು थंय बरे विष्णू भक्ती ಶುರು करतो ना आनी शंड मारकन आदल्तेत ना हाण पुरा हांकां टीच करचे तेदन एक दिवस हानी येताना हानी पुरा जण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे म्हणजे न्हू तांणी डान्स करता सके ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಎತ್ತ ಹಕ್ಕ ಹಂಕ आणि तांडून हाणू हिरण्यकशिपूला दिता ती तुगेल पूत अशी पुरा तोची विष्णू भक्ती करता असं नेशी पुरा तगेल थंय आमिले आश्रमाच पुरा चढून वरे चिकिता असं म्हणून तेदान हिरण्यकशिपू कोप येता ता म्हणता ओहो तुगेल विष्णू कने हंग असवे हे पिल्लर असवे म्हण तेदान निंबूच ताणे तेदान ಯಾವ म्हणता पळे विष्णू पुरा कडेन आसा आता पळय डिवोटी जावन आशिल्लेंका देव पुरा कडेन दिसता शुद्ध भक्त जावन आशिल्लेंका अशी तो पुरा कडेन आसा म्हणटा तेन्ना हिरण्यकशिपू ते खांब बेतील तेन्ना देव प्रत्यक्ष जाता देव प्रत्यक्ष जाता तेन्ना इतली धुळीक कसं दिसना फस्ट त्या दिवसा लेक्चर ऐकत आशिल्ली दनपार आयला देव म्हणून 12:30 म्हळ्यार 12 गंटे मागीर आनी ಬರ್ತಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ದತ್ಕೆ ತಂಗಿಲೊಟ್ಟು आणि ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಕಲ್ ಹಾವು ದೇವ್ ಅಷ್ಟು ತಂಡು ಇತ್ಲು खप्पर आशिल्ली वसंगेनु सिंहासन बसून हे केल्ले सिगुळणे म्हणगेनु वरे संगील असं सो तशी कसली असो अशी देवा कोप्पारी ताका सिगुळनु ते पूरा ब्रह्मादेवान दिल्लेले कसकस वर की ते पूरा परफेक्ट जावनु ते आली जावका तशी करेक्ट जावनु असून देव तागेले संहार करता आता आमी हिंग पळवेत खंयचेय डिवोटी असो एक हाणे ह्यो एथिस्ट आशिल्लो कोण हिरण्याक्ष पुरा हानी डिमन्स एथिस्ट आसतरी बरे हिरण्यकशिपू प्रल्हाद महाराजान तागेले चांग गुण सोडलें ना तो इतलो एक लव करता आशिल्लो देवाक तागेले म्हळ्यार देवाल भक्ती पुरा तागेले आशिल्ले तशी आता आमी हांगा पळवेत एथिस्ट आशिल्लो कसली संग पुरो जाल्यार आमी डिवोटी आशिल्लो कोरका आमगेल काम कसं नाही असते ते आम्ही देवाल ಬಗ್ಗೆ कसं नाही काम का मोग असतं ते दाखवचे सेव करून दाखवचे आणि ते करता 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 देवची आमकां एक दिवस मनांत हें दिता कसं नाही धैर्य दिता अथवा एक कसं तागेल प्रेझेन्स आमकां फील करता ते आमी हांगा पळवेत आतां हिरण्यकशिपूले वरे अंत जाता हें सत्ययुग जाल्लें काणी ओके आता आम्ही नेक्स्ट ह्या युगा वच्या खंयचे त्रेता युगांत कोण रावण कुंभकर्ण रावणाले तुमकां रामा मेळ मागीर कसं काणी त्या परत गोत आसता ताजे खातीर हांव आतां रावणाले फूड कसं जालेलें त्या काणी सांग तुमकां ते 9th चॅप्टर येता एक्चुअली 9th कॅन्टो येता रावणाले सकट स्टोरी जाल्यार हांव सांगचें तुमी एक रामायण बूक आसा वेदा बेस.io तांतू हे कने रामायण बूक आसा न्हू तांतू आसा फस्ट प्रिफेस गेल्यार ते रावण ह्या पुरा स्टोरी आसा तुमी वाजी तुमी म्हळ्यार बरें आसा तांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ सांगता सो रावण एक्चुअली कसं नाही तो ग्रँडसन ऑफ हागेल खंयचे देव पुलस्त्य मुनी म्हळ्यार सप्तऋषींत एक आशिल्लो आनी विश्रावा म्हणजे मुनील पूत तो एक्चुअली तो बरे सेजची जाल्यार तागेला अम्मा पाताळ लोकाचे ही ती राक्षसी कैकेसी म्हणून तशें त्या निमित्त हानी 4 जण कोण रावण कुंभकर्ण विभीषण आनी शूर्पणखा पुरा राक्षस जावन येता ती सो आतां कसं जाता रावण बरें आसलें सिवियर ऑस्टेरिटी सकट करचें आनी तिनी जाण रावण कुंभकर्ण आनी विभीषण सिवियर ऑस्टेरिटी करचें खंय वता खंय गोकर्ण क्षेत्रां वता खंय आमकां गोत आसना गोकर्ण क्षेत्र आसता थंय सो आमगेले कर्नाटकांत तूं आसना तें सो थंय वता ती खडें म्हळ्यार तांकां अगेन तांकां इमॉर्टल जावका तशें म्हणून तांकां आशी जाल्यार इमॉर्टल कोणी नाही कोण एक जीवन येता की तांणी मरची एक गॅरंटी आशिल्लींची नवं तशी रावण निमगिता कसं न्ही देव कडेन एज युजल प्रत्यक्ष जाता ब्रह्म तेन्ना ना ह्या निमित्त कसं न्ही म्हाका राक्षस निमित्त देवताल निमित्त सर्पेंट्स आनी स्पिरिट्स
अज्जी निमित्त म्हाका मरण येवचें ना म्हणून रावण निमगिता तो मनशाल निमगिना इत्या म्हळ्यार ताका मनुष्य म्हळ्यार तुच्छ तो हान्नी तगेन पुरा जैजांटीक पर्सनालिटी पुरा लोक पुरा जगळ करून तांगेले ऑक्युपेन्सीस म्हळ्यार तांणी एक लिडरशिप से दाखयला सो तांकां मनुष्य म्हळ्यार कसन मनुष्य आमकां कसं करता ती म्हण तागेल मनान तो अशी तांणी तो आतां कसं न्ही लेखता आतां म्हाका एक प्लेस जाय नवें इतलो म्हाका शक्ती मेळ्ळा एक प्लेस जाय नवें म्हणून लंका वता एक्चुअली लंका कोण कुबेर थंय राय जावन आशिल्लो कुबेर म्हळ्यार कोण कुबेर ल्हान वरें सेम विश्रवाची हागेलें दोन मदरक एको आन तांकां एक हान्नी रावण कुंभकर्णापुरा आनी एकल्याक कुबेरा सो तांणी एक्चुअली ब्रदर्स जाल्ले ह्यो कसो करता रावण एक वर मेळ्ळें नवें वर मेळ्ळें सीदा वचून थंय लंका वचून हागेले बरे कुबेराले फायटींग करून ताका धांवडोन तो लंकाधीश जावन बसता तो कुबेर खंय वता हिमालयन रेंजर्स वचून राबता तागेले त्या यक्षाचे एक ट्रूप आसा नवें तागेले तांगेलो वचून राबता कडेन ह्यो रावण कसो करता भरती पवर आयला नवें पुरा अशी नाकदा तिले काम करचें वचून ऋषी मुनीक मारचें आनी कसं न्ही देवता उपद्र दिवचे कोणी बलनारी आसता उपद्र दिवचे पुराय जाणां चोरी करची काम करता म्हळ्यार कोणी एक चंद चिल्ली आसल्यार तांडून घेवन तागेले हांगा दवरून घेवचे लंकांत कळ्ळें तसलें काम तागेलें तेन्ना ह्यो होडण नवें कुबेरा म्हणटा लेखता खंय हांव मागेले तम्माक एक चांग बदी सांगता म्हणजे न्हू अशें करनाका म्हणजे न्हू तो कोण की दुताक पेटयता हाका कोप येता हो हो म्हाका ह्यो अडवायस दितवे हांव इतलो व्हडलो लंकाधीश तशें म्हणून सांगे न्हू थंय सोदून वता थंय खंय हिमालयन रेंजर्स सोदून वचून तागेले फायटींग करून वपास कुबेरले फायटींग करून ताका थंय तुमून वरें धांवून येता आनी थंय तागेलें हें आसता कसं न्ही सेलेस्टियल चॅरियट तागेलें आसता नवें पुष्पक तें भारी चंद तें कसं खंय मना वेगर धांवचें घेते कळ्ळें तांतो बेसून तूं मन लेगलें थंय आपण व्हरता घेते तसं एक पुष्पक आशिल्लें हागेलें कोणालें कुबेरले त्या बरें चोरी करत्यो तागेले दवरून घेता त्या आतां कसं करता हिमालयन रेंजर्स आसा आनी पुष्पकार बेसता तागेलो इतलो राक्षस आसा काय तांणी पुरा कॅनिबल्स वयर तुमून त्या रशिले पुरा यज्ञ याग करतना ताजे पुरा नाका पुरा उडोवचे तांगेले यज्ञ याग पुरा वायट करचे फातर उडोवचे तांकां मान काडचे कडे खावचे अशी भारी वायट बुद्धी आशिल्ली तांकां पुरा तो आनी निघून तो आसतना हिमालयन रेंजर्साक रावण एक हिक पळयता ती तपस करता आसता ओ एक चेल्ली भारी चंद आसता ते अभ्यासू खंय गेले चेलीचे आपण हाडचे भारी चंद आसा ही म्हाका दाय म्हणजे न्हू हांकां राक्षस गण सांगता राब्बात हांगाची म्हणून आनी ते चॅरियट तुकून तो देंवन वता थंय थंय ती तपस करता आसता थंय भारी आनी वत्ता नासता आगेले 10 मत ते 20 हात पडलेल्यार ती धांवन वता तशींच हे राक्षस गण वरे आसता पळोवचे विचित्र आशिल्ले कोण केले तोंड पुरा कशें की तोंड दोंकी म्हणकी खंय कान खंय की खंय तोंड खंय की खंय तशी म्हळ्यार विचित्र राक्षस अशी न्ही तांणी पुरा स्वता थंय ब्युटिफूल एक फॉर्म घेवन वचून ओ ब्युटिफूल वुमन तूं कसले एकली आसा हांगा या तूं मागेली बायल जा तशी अशी म्हणून तिका तपस तुकून तिका हें करता तेन्ना ती तपस तुकून भायर येवन अशें पळयतना ती 1000 वर्स तुकून तपस करता आसता ती तपस करता आसती ती म्हणटा रावणाक पळोवन ती सडनली कळटा ओहो हागेल कसं न्ही मनांत आसता म्हणून ती सडनली म्हणटा म्हाका हांव पळय म्हाका विष्णू बा म्हूण जाय म्हणगे न्हू हांव 1000 वर्स तुकून तपस करता हांव बृहस्पती ग्रँड डॉटर तूं वच तशें म्हणून सांगता आनी तो विष्णू आतां ती विष्णू म्हळ्यार कोण हाका आंगार येता न्हय म्हळ्यार विष्णू म्हळ्यार हाका जायना न्हय विष्णू म्हूण ताका इतलें कसन की पुरो उलयता ही कोप येता म्हळ्यार ही म्हणटा विष्णू उलयत तूं आनी तो हो हो हे बायल मनशी कोप्पर म्हाका उलयता ही करेक्ट जोडी म्हाका म्हणून ताका आनीक भारी खूश जावन तिगेले केस थंडीत केस धरलेंची तिका दिसता अयो मागेलें इतलें वर्श हांव पवित्र जावन अशी हांगा तपस केलेलें पुरो हांवें वायट केलें नवें म्हणगे न्हू ती ताका शाप दिता हांव सांगला तुका म्हाका विष्णू बा म्हूण जाय म्हणून जाल्यार तूं म्हाका अशी मागेलें केस तांडून आपण व्हरूंक ट्राय कर न्हू तूं मागेलें करी अपवित्र केलें नवें सो हांव आतां मागेले तपस आनी हांव जीव सोडटा आनी जाल्यारी तुगेले डिस्ट्रक्शनाक हांव वापास जन्म घेवन येता म्हण सांगता नेक्स्ट बर्थांत तांचे खातीर नेक्स्ट कसं जाता ती ते सीता पळया ते लक्ष्मण रेखा दाव न्हू तो हाण भायर आपण व्हरतना रावणान ती ही सीता आसता
ಕಡೆ ರೀ ಪೂರಾ ಯುದ್ಧ ಕಡ್ದಾವನು ಅಗ್ನಿ ಬಿತ್ತರಿ अग्नी परीक्षा वेळारी ही भितर अग्नी भितरी कडे रियल सीता भायर येता म्हण सांगचे म्हळ्यार एक्चुअली रियल सीता थंय अशोक वाटिकांत आशिल्लें ना म्हण सांगता ती आमगे आचार्यगण सो तिगे निमित्त एक आतां शाप घेवन ताका कडेन आतां ती आसा न्हय तिगेले अदे योगीक शक्ती न्ही ती फुल्ल तिका उज्ज लागून ती फुल्ल हें जाता ऐश भूत जावन पडटा सो हा हो हागेलें काम जायना न्हय कडे येता आनी कसन काम करूं गेले री ते पुष्पक थंय राबता आनी पुरो राक्षसगण थंय राबून आसता ताका आतां राक्षस तो पुष्पकार बसून मुखार वतना ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳನಿ ತಕ್ಕ ಮುಖ ರೊಚ್ಚದೈನ ते स्टॉप दत्तय मुख तक वच्चकदैना पळयलें री ते शिवाले माउंट कैलास थंय तो तुक देंवत कडेन री पळयलें री एक नंदी आसता न्हय शिवाले गणा तो नंदीक म्हणके ओ मंकी फेस्ट वन कल एक म्हाका चारीट भितर भायर मुखार वच्चें सोडटना सोडी म्हण सांगके तो म्हणके न्हय हे म्हगेले देव शिवाले अबोड हांगा तुमी पुरो येवचे जायना म्हळ्यार क्रिएटेड बिईंग्स आनी पुरो क्रिएटेड बाय ब्रह्मा न्हय बरे देवाक सकट मात हांगा येवचें जाता तशें म्हण सांगता तो आनी पुना हो मंकी फेस्ट वन कोण तुगेलो तो शिवा हांव कोण गो तसो हांव लंकाधिपती तशी म्हण ताका होगळूंक येता हक्का आनी शिवाक ಸ್ವಲ್ಪ तेगलिता तेदना हक्का नंदी कोपेता तूं कोण म्हगेल स्वामीक तेगळतलो नयशी म्हाका मंकी फेस्ट म्हण तावाळटा म्हूण सांगता तशें निमित्त हांव तुका शाप दिता तुगेले सगळे क्लॅन नाशता हे मंकीचे निमित्तची म्हणून सांगता तशी हे वानर निमित्त मुखासून ताका नाश जाता गेलें तुमकां पुरो गोत न्हय तशी त्या वर एक शाप मेळटा ताका आतां तो कसं न्ही हागेलें उरलोचें म्हण हागेलें 20 हातांनी ते कैलास पर्वत उखडटा ओके उखळ तेन्ना वयरी ही आसता पार्वती देवी ती म्हणटा देवाले कसं जाता देवा अशें हांव जारून पडटा म्हणून तेन्ना शिव म्हणटा एकलो डीमन रावण म्हणून तो हे कैलास पर्वत उखोवन राबला पळयत म्हणगे न्हू तो तागेलें बरे पांयाची उंगुश्टांनी अशी प्रेस करता तेन्ना हांगा मुणाक ह्यो राबिलो चटणी जाला ताका इतलें शिवाल तें शक्ती तोडसून घेवचें जायना चटणी जावन राबता तेन्ना तागेले रावण पुरा मिनिस्टर म्हणटा ती कसं म्हणटा ताका आतां पळय हो शिवा म्हण व्हडलो देव तो ताका तूं प्लीज करता तो बग्गी प्लीज जाता तागेलें ताका तूं प्लीज करी प्रेस करी म्हण सांगता खडें री हें हांव सांगीन म्हणके आनी रावण सकट व्हेरी लर्नड आसता तांकां पुरा गोत आसता ह्यो आसना सामा वेदाचे पुरा मंत्र भारीच्यान तुका सांगू सुरू करता ते वर्षानुगट सांगता भरती वर्ष सांगता ताजे मागीर शिवा प्लीज जाता कडेन री तो येवन सांगता ओ 10 हेडेड वन म्हळ्यार री 10 मात्याच्यो हांव भारी प्लीज जालां तुगेले प्रेयर्स न्ही आतां वच तूं तुगेलें लंकाक हांगा तुका म्हणजे ताका परमिशन दिता तेन्ना रावणाक तो हें ताका कडेन ते हेवी आशिल्लें तुका दवर म्हणटा देवा तुका कितलें इश्ट जालें मागीर हांव तुका प्रेस केलेलें प्लीज ते देवान हातान तूं त्रिशूल पुरो आसता न्हय तुगेलें कसं न्ही एक म्हाका अस्त्र दी म्हण तेन्ना देव शिवा तागेलें तथास्तु म्हणटा शिव मनान तो लेखता हाका कसं एक फायटींग स्पिरीट पुरायच्यान वचून फायट करचें म्हळ्यार बारी इश्ट हक्का म्हणून पाशुपत अस्त्र दिता आतां बारी खूश हक्का रावणाक ओ तागेलें पाशुपत अस्त्र ताका चोरी केलेलें पुष्पकास सेलेस्टियल पुष्पक खंय जालें थंय आपण व्हरूंक बारी खुशी कडेन री आतां कशी म्हाका उत्तर दिका वचचें जायना ब्लॉक आसा न्हय म्हणून दक्षिण दिका वता थंय अयोध्येला येता अनारण्य म्हणून ह्यो सूर्यवंशी तो म्हळ्यार रामायणाची फुडेचे तांणी कसं म्हणजे तेंचे वंशज जाल्यार फुडेचे असतात थंय तो बरें व्हेरी छान भक्ती पुरो ताका देवाक पुरो वलसून ताणटा गेले बरें भक्ती पुरो हें पुरो आसता अस्त्र शस्त्र पुरा जाल्यार हांव वचून झगडा करता थंय तागेले अनारण्याले वचून हागेले राक्षस गणा मोठो वचून फायटींग यो म्हणगे न्हू म्हळ्यार हक्क वता रे खंय गेले री तागेले अधिपत्य दाखोवका कळ्ळें सो थंय वचून सांगलें री आनी पुरा जाण आनी राक्षस गण आसता एकदम थांगेले मिस्टीक पवर्स न्ही माय जाता के तांणी मारू आयले री कडेन म्हापशी तुका येवन मार न्हू पुरा तागेले अनारण्याले पुरा तांगे सैन्याक पुरो मान काडटा लास्ट अनारण्य मात्र व्हरता अनारण्याक ह्यो कोण रावण तागेले गदान मारता मात्तेक मारता तेन्ना अनारण्य ऑलमोस्ट तागेले चारीट तुकून पळोवन मोरूक ऑलमोस्ट रेडी आसा ते मरता आशिल्ले मनशाक वरें सोडना ह्यो रावण तो हिलाल धरता ताका कसं म्हणटा तूं रोय कसो न्ही ह्यो तुका हांव एक हाजेनी मारलें मो आनी तुका कसं न्ही तूं प्रॅक्टीस केलें ना की म्हणून तूं कसं बरें वायन आनी उमन म्हणून गुंतवशील तुगेलें कसं एक कुला
तशी म्हण ಸ್ವಲ್ಪ अशी पोरं कसकसकी उलयता हा अनारण्याक तो बरें मरता अस तेदान अनारण्य कोप येता तो म्हणता पळय हांव मरता अशें जन्म जाल्लें एक मरण म्हूण आसता हांव मरता अशें मागीर हांव तूं बरयलां ताचे खातीर हांव मरता आसता तूं मारले निमित्त मरलें म्हणलें कनका तुका भारी एक दुरहंकार आसता न्हय म्हणगेन तो मरची टायमारी तो बरें व्हडलो लायक रायतो तो मनांत हें कोरून कॉन्सन्ट्रेट करून मागेले कुलांत तेतल निमित्त तुका मरण जाता म्हणगेन तशी तागेले कुलांत राम येवन रामान ताका मान काडचें हें बरें म्हळ्यार री खंय गेले री बरें एक म्हणे म्हणटा पळय तागेले शापाची कोडा म्हळ्यार तांबियो फुल्ल जाता पुराय जाणांक दिला शाप पुरो भरून घेता अस्यो तशी आनी मुखारसून भरती पुरो हांव किताबत करचे आसताय हिमालयन रेंज आसा जाल्यार तुमी तें वाजी येती आतां म्हळ्यार टायमाचे अभाव आसा भारी म्हळ्यार तुमकां कळटा कितले लिस्ट लेवलाच्यो हे आशिल्लो तो डीमन आशिल्लो म्हण कळटा तशी कडेरी थंय तुकून कडेन तो वतना मध्य ताणे हाका नलकुबेरा आनी रंबा तागेले बायलेक कड ಸ್ವಲ್ಪ इन्सिडेंट आसा ताची मागीर तो हाका मेळटा नारद मुनीक नारद मुनी म्हणटा तूं कसलेक पुरो मनशाक तांकां हांकां पुरो मारची कसलेक तांकां ऑलरेडी इतलो डिफिकल्टी आसा म्हणून सांगून आमी पुरो आशिल्ल्यान मोरचेंची ताचे खातीर तूं वचून यमाले झगड करी म्हणून सांगता यमान आमकां पुरो मारचें म्हणून हो यमाले रिमेल यमा लोट झगड करून हांव विन जाल्यार तेन्ना पुरो प्रपंचांत हांव नवें अधिपती सिंग जाता म्हणून थंय यमाले बरें झगड करूं वता तो कळ्ळें थंय बरें व्हडलें फायटींग जाता आनी यमा लास्ट तागेले गद दोन हाक मारतना ब्रह्म येवन म्हणटा देवा ताका मानका कळ्ळें म्हळ्यार ताका देवा ते निमित्त आनी भरती कणे ताणें केल्या जाणां निमित्त सकड हें निमगेलां नवें प्रोटेक्शन ताका ताकाची तुका मारूंक जायना ताजे खातीर ताका सोडी म्हणटात ना यमा लेखता हो हांव टायम वेस्ट करता असं म्हणून तो तागेले अरमने वापस येता हाका रावणाक भारी खूश जाता हो हो यमा देव बरें मागेले युद्ध करून अशी गेलो अर्द युद्ध करून गेलो म्हण भारी खूश जाता कडेन तागेले ते चारियेटर चोडून लंकाक वापस येता कडेन तुमकां पुरो गोत आशिल्लें म्हणके रामा लोट तागेले झगड जातना गोतच नवें ऑलरेडी तागेले कोडा तुंबून गेला तुंबी तुळूक तिदे म्हणटा पळय तशी पुरा शापानी ताका ऑलरेडी अर्द मेला तो कळ्ळें तशी रामान ताका आदित्य हृदय म्हणजे एक मंत्र सांगून तें एरो अगस्त्य म्हणून दिलेले एरो ताका हार्टा घालता हार्टान तागेलें एक नमुने नेक्टरस तें अशी ड्रेन दवका तेदना तोंड मरचें तें विभीषण ताका येवन सांगता हार्टाक मारी म्हळ्ळें तशी सेलेस्टियल नेक्टर ते हार्टाक मारून ते ड्रेन जालें मागीर तो डाय जाता तशी हागेल बरें अंत जाता आतां नेक्स्ट आमी कुंभकर्णाल पळया कुंभकर्णाल बरें पुलस्त्य मुनी कडेरी विश्रवल्पूत तो पुलस्त्य मुनीले नातू आनी रावण विभीषण सुपर्णका तांगे सिब्लिंग्स आनी कुंभ निकुंभ भीमासुरा तागेले चेडूं आनी 3 जण तपस करू गेलेली म्हण सांगिल्लें न्हय हांवें 3 जण कोण रावण कुंभकर्ण आनी विभीषण रावण निमून जाला आतां हाणें कुंभकर्णान कसं केला फुडें अशी ताणें अण्णाक प्लीज करचे खातीर बसकेन पुरो आजल्ले झगडचे थंय ऋषी मुनीक पुरो उपदा दिवचे चेल्यांचे उपदा दिवचे पुरो करून येवन सांगचे अण्णा हांव आज अशी केलें म्हणून तेदना रावणान म्हणचे हो शब्बास भारी लायक काम केलें मुरे म्हणून तेदना विभीषण म्हणचे तशी पुरो कले करता तूं तांणी तुका कसं न्ही एक कश्ट दिला तांणी तितले कसं की यज्ञांक कर नासता ती तांगेले कसले तूं झगड करता आतां तूं अशें सगळं केल्यार आतां पळय यज्ञांक कर नशी ताजी पवर आनी देवता पुरो हें दवचके शक्ती मेळचके आनी यज्ञांक पुरो ध्वंस केल्यार तांकां देवता लोकांक कश्ट जाता न्हय सो इंद्रा कोप येता तूं अशें सगळं केल्यार म्हणटके थोडे हांव काय राबयना तेन्ना इंद्र एक दीस येतके कुंभकर्णा तूं झगडा यो म्हणून म्हळ्यार ही वॉज व्हेरी नोटोरियस न्हय सो तशी कुंभकर्णाले झगड करतना कुंभकर्ण कसं करता तें तागेलें ऐरावत धोन न्हू इंद्राले अशी गुंडम दूर एक मैल उडोवन सुटते कळ्ळें तें पळोवन हांगेलें इंद्रालें पुरा सैन्य पुरो धांवता इंद्र बरें धांवन वता तांकां कळटा हागेलें इतलो पावरफूल आसयो कुंभकर्णा म्हणून ताकाची हानी हें तपस करून केदार ब्रह्म प्रत्यक्ष जाता की तांणी सीदा सरस्वती माले वता ती माता आतां ऑलरेडी रावणान ऑलमोस्ट इमॉर्टल आशिल्लें हें निमगेलां कसलें भून निमगेलां आतां कुंभकर्ण पळय आनीक व्हेरी नोटोरियस आसा ताका खंय पुणी तूं हेल्प कर का आमकां पुरो बरें तुपद दिता म्हणून ताजे खातीर ते इंद्र लोक आशिल्ले हांव कसो निमगिता वर निमगिता ना
ह्या निमगीता निद्रालोका म्हण निमगीता ब्रह्माले तर तास्त म्हणतात तशी ताका 6 महिन्याद एक दिवस जागी जाता वापास 6 महिन्याद तशी जाता ಅದನ್ನ ಅತ್ತ ಫೈಟಿಂಗ್ ರಾಮಲೊಟ್ಟು ಹಂಗಿಲೆ ವಾರ್ ದತ್ತ ಹಕ್ಕತ್ ಕುಂಭಕರ್ಣದಾಯ್ कोणाक रावणाक सो कुंभकर्ण जगोच कोणे पुरा जण मिनिस्टर सांगता हे युद्ध कोंडाचे 60.80 तांतो सांगता मागेल ब्रदर कशी म्हणून endowed with broad shoulders he is the foremost Rakshasas he will crush many vanaras immediately and two princes राम आणि लक्ष्मण म्हण हांक पुरा तो ध्वंस करता म्हणून आता कुंभकर्ण निद्दला ताका जगोच कशी हानी पुरा किलकिलकी एलिफंट्स तागेलांगर चमकता खंय आणि तागेले कसने हॉर्स चमकता काही ड्रम करतात काही ड्रम बाजितात काही कसं केलं ह्या उपकरण कडे री लायक लायक फुड हाड सुरू करतात काही त्यातून ते पट्ट बुकेक तो उठेता म्हणून सांगच्या जनानी कडेरी उठ्ठोन ताका कळता न्हू कसले जागेला ताका म्हणून तो आपणा एक कंपॅरेटिव्हली 1% काही रावणा पशी चांग अशें पुरो कळले म्हळ्यार हांगा युद्धकांड 60.6 तांत वाल्मिकी रामायण सांगता म्हळ्यार तो म्हणटा Kumbhakarna brother Ravanale, O king, actions carried out without consideration of their consequences, motivated by overconfidence in one's abilities, often lead to disaster. Like sacrificial offerings made in a fire without proper rituals, they are fruitless. तो म्हणता कसले सीतापुरा आपण हाडला तुवें ते पुरा करून आशिल्लें तशें म्हणून कसं म्हळ्यार रावण एकत्वे सो रावण काय कुंभकर्णाला उत्तर ऐकना तशी ताका कसं जाता अण्णावेरी एक म्हणे मोगवरे आस लॉयल्टी आस आणि लंका प्रोटेक्शन कोरका तशें म्हणून फायटींग वत मागीर फायटींग वचून 8000 वानर समर्थ कयतो हनुमान लोट जगळो आणि सुग्रीव लोट जगळ जाता लक्ष्मण लोट जगळ जाता अल्टिमेटली रामा लोट जगळ करतना राम वायू असतो सोड तागेल हात पुरा कट करता मागीर इंद्रास्त्र सोड तागेल अंत करता तशी आम्ही पळोवया थंगा लेक्केत हे हानी पुरा आम्ही पुरा इमॉर्टल ऑलमोस्ट इमॉर्टल आमकां कोण मारतले येता ते म्हणून जाल्यार देव कसने एक रूपार येवन तांकां मारताची वय सो आता मी नेक्स्ट वचे द्वापर युगाचे कृष्णान मारचे शिशुपाल आणि दंतवक्र शिशुपाल आणि दंतवक्र दोग जण मेटर्नल कझिन्स कृष्णाले जाल्यार शिशुपालाक कृष्ण म्हळें जायना कळ्ळें म्हळ्यार ताका रुक्मिणी वट व्हडली करून घेवंक आशिल्लें जाल्यार रुक्मिणीन कडेन व्हडली करून दितली कृष्णा लट्टो तांणी वरें ताणें तिका किडनॅप करून सकयल व्हरचेंच न्हू त्या वरें तिगे इश्टारीची केल्लें ताजे निमित्त भारी ताका एक असूये तागेले वयरी एक राजसूय दत्ता हागेले युधिष्ठिराले तेदना अग्रपूजा कोरता न्हू सहदेव म्हणता कृष्णा तसो व्हडलो पर्सनालिटी कोण आस यदू डायनास्टीचो आणि तो रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी न्हू आणि नयशी प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज आणि एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी तशें म्हणून तो सांगता तेदना थंय आशिल्ले सभे आशिल्ले पुरा राय आसा वय करेक्ट कृष्णाक अग्रपूजा करया म्हणगे न्हू सांगिल्लें तेन्ना युधिष्ठिर पुरा त्यांनी असं फुल फॅमिली तागेले पाय धुवन ते उदक प्रोक्षण करचे ते पुरं काम करता असतना हक्क बारी कोपेत शिशुपालाक उठोन सभेंत उठोन म्हणटा आफ्टर ऑल कसं म्हणटा तो ह्यो कृष्ण कोण एक आउटसाइड द सिस्टम ताका वैदिक हें गोतना सोशल अथवा स्पिरिच्युअल ऑर्डर गोतना एक रेस्पेक्टेबल फॅमिली तुकून नाही इवन तो ह्यो कवहर्ड बॉय ना ताका एक प्रिन्सिपल ना गुड क्वालिटी ना आणि कसं म्हणता ताका कसं एक तो डिजर्व करता म्हणून वर्शिपान तूं हें कशें जालें म्हळ्यार देवाल प्रसाद होवन तुमी कायले दवरलें जाल्लें तशें सका म्हणून नाना नमुने उलयता तो कृष्णाक आनी तागेले कुलाक वरें उलयता कळ्ळें तेदान थंय आशिल्ले पांडवांक आनी थंय आशिल्लें पुरा बेसली न्हू तांकां पुरा कोप येता तांणी पुरा तूं कसलें अशें उलयता देवाल विशयी म्हणगे न्हू तांणी फायटिंगा येतात तागेले हांव बरें कांय उनिना तांकां पुरा फायटींग म्हळ्यार बारी इश्ट न्हू शिशुपाल वरें फायट करूंक ट्राय करता तांगेले तेदान कृष्ण तोसता आनी चवथान सकण तोसता आत्ता ह्यो पळयता राजशो यत्न दत्ता आसा हांनी पुरो जगळे रे राजशो यत्न जायना न्हू कंप्लीट जायना तेदान तो कृष्ण लेखता हो ह्या टायमात म्हणगे न्हू तो तागे सुदर्शन चक्रांनी अशी गळ कट करता हागेले शिशुपालाले तशी तागेले शिशुपालाले एंड जाता जाल्यार जनाले दकची जाल्यार देव कितले एक हें पळया एक तागेले डिवोटीसा वयर एक तो तितलेक ताका उणी उरलेले रे बरें देवान लास्ट कसं जालें तागेले ज्योती ते एक नमुने वयर तुकून आकाशात तुकून एक मिटियर पडले रे अशी उज्ज पडता पळया तशी तागेले तुकून येवन कृष्णान हांतू मर्ज जालें म्हळ्यार सायुज्य मुक्ती दिली कृष्णान ताका कितले करुणाळ म्हणून आमी पळोवया हांगा कृष्ण
आता तशी आता आगेले शिशुपालार वरे एंड जाता कळवे ओके. आता नेक्स्ट मी लास्ट जे दंतवक्र पळया. दंतवक्र वळे कृष्णाले मेटर्नल कजिन. आता ह्या पळयता शिशुपाल मेल्लो, मानकळे साल्वा मानकळ पौंड्रक वासुदेव वर मेल्लो आणि अशी पुरा आलोचन करून हाको कोप येता कोणाक ದಂತವಕ್ರಕ ಕೃಷ್ಣಕ್ ಅತ್ತಚ ಮಾನ್ ಕಟ್ತಾ म्हणून सीधा द्वारका वत्ता ताणे द्वारका वत्ताना कसं एक मेंटॅलिटी पळया कसं नाही ना चमकूनच ताणे एक तागेले कने तागेले एक चॅरियट म्हणना तागेले एक सीन ना तागेले अशी कसं नाही एक रेड हॉट तागेले अँगर आणि तागेले एक हे कसं नाही क्लब ते गदा म्हणके असतं काय जाल्यार ताजी ही दिसान असता ते क्लब घेऊन होता ते युद्धभूमीर कृष्ण कापेल तेन्ना कृष्ण चारियट घेऊन आयल्यार ह्यो बरे चमकून येतस तागेले कसं नाही एक कोणी सैन्य ना कसं नाही ना सो तशी कृष्ण वरे चारियट तकून तोग देवन तागेले फायट करू सुरू करता क्लब्बांनी तोगेले बरे क्लब कौमोदिकी म्हणून देवल क्लब तशी तागजाड ह्यो उलयता हंगील सकट बरे पळे कसं म्हणजे भारी उल्लोचक तांकां भारी हे कृष्णा पळोवन कनी कनी उलोवचें सुरू करता भारी प्लेजर म्हाका मेळ्ळेलें हे सिच्युएशन मेळत म्हूण हांव लेखिल्लें ना पुरा जाणांक मान काडलें आनी पुरो दैत्य असं मान काडशी कसं करची देवान आनी तूं म्हाका बरें मान काडटा म्हूण म्हाका गोत आसा हान्नी आसना एक्चुअली हांकां नॉलेज आसता पुरो आसता जाल्यार तांणी एवरी टायम देवान तांकां कितली एक मोका दिता जाल्यार तांणी करचें कशें नाका तिले काम खंयचे बॅड आसता ताका इन्फ्लुएन्स जातात तांणी सो तशी आता कृष्ण म्हणटा बरं ती पुरो उरली नाका यो म्हाका मारूक म्हणून आयला ना फायट करी म्हणून तशी हो देवाक मारल्यार देवार लागता देवाक कसं न्ही एफेक्ट जायना ताण मारल्यार गदान सो देव एक काण तागेले हृदयार मारता तेदाना सेम तोंडा तकून रगत दोळ भायर येवन तो ते एक नमुने सीळ जाता तागेले हार्ट म्हणजे एक नमुने तण सीळ जाता पळय तशें सीळ जावन ब्लडान तो पडता तो युद्धभुमीन अशींची हक्क बरे आणि केदनाची पुरा देवालोटी फायटिंग आसता रे पुरा देवतान येवन एक वाच करचे आसता देवतान पुरा भारी देवाक प्रेस करता काय आणि पळयता आसतना पुरे जग सेम ताका सायुज्य मुक्ती मेळटा एक ज्योती येवन तागेले हांगा तकून कृष्णाला ಒಟ್ಟು मर्ज जाता ते हागेले ದಂತವಕ್ರಲೆ ಎಂಡ್ आता मी हंग पळोवेत एक सत्ययुगांतू देव येवन कोणाक जे हक्क कोण ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವರಾಹ ದೇವ येवन ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕಡೇರಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಕ್ ಕಡೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಕ ರಾಮ ತ್ರೇತಾಯುಗಾಂತ ಕಡೇರಿ शिशुपालದಂತ वक्रक कृष्ण द्वापर युगांत येवन तांकां कडेन लास्ट तांणी दे गो बॅक टू गॉड हेड अशी हांगा हांव एक राबयता म्हगेले लेक्चर लेट जाल्ले सॉरी म्हळ्यार हांकां आशिल्लें सो कसली चुकी जाल्यार माफ करा ती आणि क्वेश्चन सकट निंबूत नाका तितलेक म्हाका हे नाही हांव